नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार देशभराचे महत्वाचे खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरां पयली पळोवयाचे मुखेल खबरो। एसटींक आरक्षण दितले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिला आश्वासन। 20 तारखेमेरेन जातलो सकारात्मक निर्णय सांगता आदिवासी कल्याण खात्याचो मंत्री तवडकार। मळातळ्याच्या प्रदूषण प्रकरणाविषयी मांडवे न्हंयच्या उदकाचो अहवाल करात 2 सप्तकां भितर सादर। उच्च न्यायालयाचे गोंय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाक निर्देश। आमदार विजय सरदेसायान केलो युरिया आलेमावाचेर उतरांचो फारपेट। आपूण उपमुख्यमंत्री आसतना युरिन खाल्ली सत्तेची फळां, पूण कमळ सोडल्या उपरांत युरिन सोडलो पक्ष। सरदेसायान केलो सणसणीत आरोप। पावसात मिनाची येरादारी नाकाच। पिळगांवच्या सार मानस वाठारांतल्या तळावेंनी आडायले मिनाची येरादारी करपी ट्रक। गोंयांत वीज पुरवण आनी वाडट्या वीज बिलांविशीं आम आदमी पक्षान सरकारा आड घेतल्या खर भुमिका। 31 जुलय मेरेन ह्यो मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार राज्यभर आंदोलन करपाची आपान दिल्या शिटकावणी। आणि राज्य सरकारान गोंय पुलिसांच्या आतंकवाद विरोधी पंगडाचे पुलीस अधीक्षक एडविन कुलासोक केलो निलंबित। दक्षता खात्यान जारी केल्ल्या आदेशाप्रमाण कारवाय केल्ल्याचे आयला मुखार। आता खबरो विस्तारान। तुमकां खबरूच आसतले रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा ताचे फाटले कितलेशेच तेंप तांच्या पक्षा मदीं कोफुसांव सुरू आशिल्ले। त्या उपरांत आयज जी धक्कादायक बातमी उक्ताडार आयिल्ली आसा त्या प्रमाणे सुमार 10 तांच्या कार्यकर्त्यांक खंय भायर मारपाचो आदेश जो आसा तो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायकान काडिल्लो आसा। तर ह्या विशींची अदीक माहिती जाणून घेवया आमचो असिस्टंट एडिटर गौरेश गांवकारा कडेन। हय दीप्ती, आता तुम्ही सांगले त्या प्रमाण रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे 10 जाणांक टर्मिनेट केल्ले आसा। एज अ मेंबर म्हणून 10 जाणांक टर्मिनेट केल्ले आसा। तितून भितर विरेश बोरकाराचो जो पर्सनल सेक्रेटरी आसा लुसियो रोंकन हेकाय तेणी टर्मिनेट केल्लो आसा। आनी मेन म्हटल्यार तेणी जे रिजन दिला ते रिजन म्हणजे मडगांव एक तेणी मिटींग घेतलेली। ते मिटींगेक लागून खुबसो असो बोवाळ जाल्लो की ती एंटी पार्टी मिटींग जाली म्हणून, आनी ते मिटींगेक आमदार विरेश बोरकरूय आशिल्लो म्हणून खुबसो असो बोवाळ जाल्लो। आनी त्याच मिटींगेचे फाटभुंयेचेर आतां हे जे टर्मिनेशन जे आसा ही टर्मिनेशन घातलेली आसात। आनी तितून तेणी पॉयंट्स घातलेले आसात ते अशे की त्या मिटींगेक अशें उलोवप जालें की पार्टीचो जो फुटबॉल सिंबॉल आसा तो कसो टेक ओवर करपाचो किंवा पार्टीचो प्रेसिडेंट कसो बदलपाचो। त्याच बरोबर पार्टीची जी सीईसी म्हणजे कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी बॉडी आसा ती कशी बदलपाची। तशेंच पार्टी समज पार्टीची बॉडी जी आसा ती तेंचे कांय आयकना जाल्यार कोर्टान वचून पार्टी कशी आपले ताब्यान घेवपाची। तशेंच पार्टीची जनरल बॉडी मिटींग जी आसा ती घेवपाक पार्टीक खंय फोर्स करप। आनी त्याच बरोबर पार्टीचे जे एक्सपेल केल्ले जे मेंबर आसात, जेंका काडून उडयल्ले जे मेंबर्स आसात त्या मेंबर्सांक कशे भितर घेवप हेचेर सगळे डिस्कशन त्या मिटींगेक जाल्ले। आनी हे डिस्कशन जे आसा ते एंटी पार्टी डिस्कशन म्हणून ह्या 10 जाणांक काडून उडयल्ले आसा। आता तेंचे नांव पळोवया जाल्यार सगळ्यात पयलीं नांव येयल्लें आसा प्रशांत पागी जो काणकोणा कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो। तशेंच लुसियो रोंकन सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी जो विरेश बोरकाराचो पर्सनल सेक्रेटरी जावन आसा। तशेंच मनिला शिरोडकर शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी जे फाटले झेडपीक म्हाका याद येता ते झेडपीक सुद्दां तेणें फाटीं शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान कंटेस्ट केल्ले। तशेंच राहुल नायक हो बी शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो। प्रेमानंद गावडे हो जो मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आनी फाटले टायम तेणें मडकय मतदारसंघान सुमारे 4,500 मतां काडलेली, तेकाय बीन हांगा टर्मिनेट केल्लो आसा। तशेंच डेगले फेर्नांडीस वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेणें झेडपी इलेक्शन तशेंच फाटले असेंब्ली इलेक्शन तेणें कंटेस्ट केल्ले वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान। तसोच मेल्विन डिसिल्वा हो बेणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो। तसोच
विशाल देसाय हो बीन केपे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो फाटले फावट तेणे कंटेस्ट केल्ले केपे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान तेकाय बीन टर्मिनेट केल्लो आसा. त्याच बरोबर आदित्य देसाय हो पयलीं सावन कोर मेंबर जसो आरजीचो फावंडर असो तितून जे 7 जाण जे आसताले तितून भितर हो आदित्य देसाय आशिल्लो तेकाय बीन खंय तरी टर्मिनेट केल्लो आसा. तशेंच संजन म्हणजे उर्फ सॅम नायक हो काणकोणा कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो तेकाय टर्मिनेट केल्लो आसा. आतां एकंदरीत पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या 10 जाणां पैकी एक विरेश बोरकाराचो PS जालो. तशेंच कांय कॅन्डिडेट्स आसा जे फाटले इलेक्शनाक तेणी निवडणूक लडयल्ली. तशेंच 2 जाण CEC म्हणजे एक्झिस्टिंग CEC 2 जाण मेंबर आसात ते म्हणजे प्रेमानंद गावडे आनीक विशाल देसाय हे 2 जाण CEC मेंबर आसात तेंकाय टर्मिनेट केल्ले आसा. सो एकंदरीत हे पळोवपाक गेले जाल्यार फाटले कांय दीस आरजी पार्टी भितर खंय तरी एक शांतता आशिल्ली आनी इतलो सगळो जो बोवाळ जालो त्या बोवाळा उपरांत खंय तरी दिसलेलें की हें जें वातावरण आसा तें मिटलेलें आसा आनीक आतां हेजे फुडें बोवाळ जावचो ना. जेन्ना विरेश बोरकाराची रातची मिटींग जाल्ली तेन्ना अशें दिसतालें की हेजे फुडें आतां बोवाळ जावचो ना आनी खंय तरी सगळें हें मिटलेलें आसा. पूण खंय तरी हांगा आरजीपीचे जे CEC किंवा जे मेन पदाधिकारी आसात तेणी हांगा दाखोवन दिल्लें आसा आजून कांय मिटलेलें ना आनीक हितून खंय तरी तांकां जो राग आशिल्लो तेंचेर तेणी आयज टर्मिनेशन काडलेलें आसा. आनीक दुसरी बाजू समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार आतां फुडें कितले जाणांक टर्मिनेशन येतलें हे सुद्दां प्रश्न उप्रासतात कित्याक ते मिटिंगेक जशे आमकां रिपोर्ट्स आयल्यात त्या मिटिंगेक खूब लोक आशिल्ले तितून भितर विरेश बोरकारूय ते मिटिंगेक आशिल्लो. जाल्यार विरेश बोरकाराक सुद्दां आतां टर्मिनेशन येतलें काय कितें काय विरेश बोरकाराचेर कशी कितें एक्शन जातली कित्याक तो आमदार आसा आनीक तेजेर कशी कितें एक्शन पार्टी घेतली हें पळय सारकें आसतलें. आनी फाटले दिसांनी जेन्ना विरेश बोरकाराक कॉन्टेक्ट केल्लो तेन्ना विरेश बोरकाराचें अशें म्हणणें आशिल्लें की तांकां खंय आजून पार्टी कडल्यान रकाद येवना की आतां फुडली मिटींग जी केन्ना आसतली कितें आसतली ती आजून तांकां कांय पार्टीन कळोवना अशें विरेश बोरकाराचें म्हणणें आशिल्लें. सो एकंदरीत हें पळोवपाक गेलें जाल्यार आयज 10 जाणांचें टर्मिनेशन पार्टीन केल्लें आसा जाल्यार आतां परत आनी कितले जाणांचें टर्मिनेशन जाता तें पळय सारकें आसतलें. तर आरजी पक्षान ह्या 10 जाणांक भायर काडल्या उपरांत आता तांचो एकुलतो एक आमदार जो उरला ताची भूमिका आमकां पळोवपाक म्हत्वाची आसतली. तर आता वळया फुडल्या खबरांकडे. गोंयांत एसटीक आरक्षण मेळचें हे खातीर केंद्रीय पावण्यार यत्न सुरू आसा. एसटी आरक्षण दिवपाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आश्वासन दिल्ल्याचे मंत्री रमेश तवडकर हांणी सांगलें. 20 तारखेमेरेन हे विशीं सकारात्मक निर्णय जातलो अशेंय तांणी सांगलां. तशेंच गावडा कुणबी वेळीप समाजा वांगडा धनगर समाजाक लेगीत अनुसूचित जमाती मदीं आस्पावपाक जाय अशें मंत्री रमेश तवडकरांचें म्हणणें. एसटी रिजर्वेशन जे जावपाक जाय तो घटनात्मक अधिकार आसा आनी तो मेळचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सातत्यान प्रयत्न करता आनी करतना एज ए ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो मंत्री म्हणून जो सांगितलं तो विशय म्हजे खात्यां येता आनी तो पाठपुरावो करप ही म्हजी जबाबदारी आसा. आनी ती म्हजी जबाबदारी पार करता आसतना हाजे पयलीं लॉ मिनिस्टर आसा अर्जुन मेघवालजी तांकां हांव 2दा मेळ्ळो. बाकीचे लॉ डिपार्टमेंटाक वचून आयलो आनी त्या नंतर तांचे कडेन हांव लक्षांत केलें की होम मिनिस्टर अमितभाई शाह तांकां मेळात अशा प्रकारचो इन्स्ट्रक्शन मेळटकच जे आसा की हालींच हांव मुख्यमंत्री आनी बाकी सगळे आमची टीम आसा आमचे स्पिकर गोविंद गावडे बाकी सगळे आसा आमी वचून तांकां मेळिल्ले आसा आनी आमी आमची जी मागणी आसा ती तांचे समोर दवरली आसा. ताणें आमकां इतलेंच सांगलें की कायदेशीर तातूंत जर अडचणी कांयच ना पूण सॉलिसिटर जनरला कडेन आपूण उलयता आनी फुडल्या 10-15 दिसां भितर आसा आपूण तो सारको मेसेज जो आसा न्ही मुख्यमंत्र्या कडेन कन्वे करता हें इतले बरें आमकां सांगलें आसा. म्हणजे आमी प्रयत्न आमी करिना अशें ना आमी प्रयत्न करता ज्या टॉपमोस्ट लिडरा कडेन मेळपाक जाय ती पण मेळटा. एक गजाल ते लोड सेन्सर जावचें हें जावचें तें जावचें तें हांगा बोवाळ मारून कांयच जावचें ना. लक्षांत घेवन कायद्याक जें आसा तें जातलें. आमी 2003चे पयलीं सुद्दां आसून प्रयत्न करता खुबूय झळ आशिल्लो गावडा वेळीप आनी कुणबी आनी गोंयांत कशें पळयलें जायत धनगर कम्युनिटी ही नॉमॅडीक कम्युनिटी आसा म्हणजे स्थलांतरीत आनी तांची परिस्थिती खरेंच त्या वाजेर खरेंच बिकट आशिल्ली. आनी आमचोय प्रयत्न आशिल्ले की गावडा वेळीप कुणबी आनी धनगर हांकां मेळचें ही आमची रास्त मागणी आसा. मळा तळ्याच्या प्रदूषण प्रकरणाविशीं सुरू आशिल्ल्या स्वेच्छा दाखल याचिकेचेर मंगळारा सुनावणी जाली. ह्या वेळार मांडवी न्हंयच्या उदकाचो अहवाल 2 सप्तकां भितर सादर करपाचे निर्देश न्यायालयान गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाक दिल्या.
मजगती पणजे महापालिकेन सांडपाणी जोडणेविशीं सर्वेक्षण अहवाल न्यायालयाक सादर केलो. ह्या अहवालाप्रमाण नेम मोडपी 38 घरांतल्यान 32 घरांनी सांडपाणी जोडणी घेतल्या आणि 2 घरांनी अर्ज केला. उरिल्ल्या 4 घरां आड कारवाय सुरू आसा अशी माहिती दिली. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी आता 2 सप्तकां उपरांत जाता. गोंयांतलें राजकारण परत एक फावट गरम जावपाची लक्षणां दिसतात. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसायन काँग्रेस फुडारी युरी आलेमांवाचेर खर टिका केल्या. आपूण उपमुख्यमंत्री आसतना युरीन ताचे वरवीं जायतीं कामां केल्या आनी सत्तेचो फायदोय घेतला. पूण कमळ सोडल्या उपरांत युरीनूय पक्ष सोडलो असो आरोप सरदेसायन केला. मजगती काँग्रेसीच्या गोंय प्रभारी वांगडा चर्चा करपाक आपूण तयार आसा, मात ही प्रक्रिया वेळा प्रमाण जावची आनी सदचे भशेन वेळ फुकट घालचो न्हय अशी शिटकावणी विजयान दिल्या. पळयात. 2017 बीजेपी बरोबर गेल्ले. गोंयचे जनतेक खबर आहा, गोंयचे जनतेक हेंय खबर आहा की बीजेपी बरोबर हांवें युतीन सरकार केलो. हांव बीजेपीन भितर गेलो ना. युतीन सरकार करतकर हो युरी आलेमांव आमकां जॉयन जालो आनी हो युरी आलेमांव जॉयन जातकर तो थोडे इश्यूज घेवन येवपाक लागलो आमचे कडेन. एक इश्यू असो आशिल्लो की जो तो बायपास जाता, तो बायपास पांझरकणी लोकांच्या घरांचे वयर वचून तो बायपास सरकार करूंक सोदताले. ताका जाय आशिल्लें अलोंग द रेल्वे लायन जावचो. ताणें म्हाका फोटो सगळो जोकी आलेमांव ताजे वर्करांक घेवन ताणें येवन म्हाका एक रिप्रेझेंटेशन दिलें. हाजो फोटो तुमी पेपरार छापलो. तोय फोटो आज मेरेन सोशल मिडियाचेर चॅक केलो, आर्कायव्ह जावन जाल्यार तो मेळटलो. ताजे मागीर हो इश्यू घेवन हांव पर्रीकारा कडेन गेलो. पर्रीकारा कडेन हांवें डिमांड केलो की हो बायपास अलोंग द रेल्वे लायन जावचो आनी पांझरकणीचे लोकांची घरां जी सेटबॅकान तांणी बांदलां हें सगळें प्रोटेक्ट जावचें. ताजे मागीर पर्रीकार भायर पडलो, म्हाका मंत्रिमंडळांतलो काडलो आनी बीजेपीन जेन्ना म्हाका काडलो तेन्ना युरी आलेमांव आमकां सोडून गेलो. बीजेपी जेन्ना म्हजे बरोबर आशिल्ली तेन्ना युरी आलेमांव आमचे बरोबर आशिल्लो. हो फॅक्ट वीच कॅनॉट बी इरेज. दीस इज हिस्ट्री. आतां ताजे मागीर तो आमदार जालो, काँग्रेसीचो आमदार जालो आनी ताजे मागीर ताणें हो इश्यू मुख्यमंत्र्या कडेन रेज केलो. मुख्यमंत्र्यान ताका एक सादें बारीकशें स्ट्रेच फ्लायओव्हर दिलो. आतां कुंकळ्ळेचे जनतेन म्हळ्यार पांझरकणीच्या लोकांनी आनी थंयचे सायडीनच्या लोकांनी हें तकलेन चॅक करूंक जाय, सारकें तकलेन धरूंक जाय की ते जे आमचे म्हऱ्यान आयिल्ले तो डिमांड घालपाक, तो डिमांड खरो एक्सेप्ट जालो काय कितें. तो बायपास तांची घरां म्हणून बायपास जातलो काय ताका साल्वार केलो हें तांणी पांझरकणीच्या लोकांनी ताजेर विचार करचो आनी गोंयचे जनतेन विचार करचो. इतलोच म्हाका सांगपाचें. सो कोण बीजेपीन गेल्लो कोण गेलो ना ही सगळी हिस्ट्री आनी ही बरी सामकें कोण रे तो वास्को द गामा गोंयांत जेन्ना आयिल्लो तेन्नाच्यो खबरो न्ही ह्यो आतांच्योच लागींच्योच. इतली विसर लोकांक पडना. सो ही विसर पडना ह्यो तुमच्याच पेपराच्या आर्कायव्जान मेळटा. असले परिस्थितीन म्हजो असलो मनीस जो क्लियर कट उलयता, हांव अशें तशें भायजणगिरी करपाचो मनीस न्ही, हांव क्लियर उलोवपी मनीस. क्लियर अशें की आमी बीजेपी बरोबर 2017 गेल्ले गोंयचे जनतेक खबर आहा, म्हाकाय खबर आहा. हांवें ताजेक मागीर कितें जनते कडेन ख्यास्त घेवंक जाय ती घेतिल्ली आहा आनी चुकला तो चुकलाय म्हणून गुन्यांव बोगस म्हणून लोकां कडेन मागिल्लें आहा. लिपपाचें कांय ना तातूंत. पूण तो आमचे बरोबर आशिल्लो. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो प्रेसिडेंट आशिल्लो आनी ताका ताची कामां करपा खातीर हो तो दुर्गादास कामत बिरेस्तारा वचून बसतालो. कळ्ळें तुका न्ही. ही जर ताका विसर पडल्या जाल्यार तुमी ताका ती याद करून दिवची. पूण फॅक्ट ऑफ द मॅटर इज की आमचे बरोबर तो आशिल्लो. आमी ताका बरो ताजे खातीर खूब तकस घेतलो, ताज्या लोकां खातीर तकस घेतलो. आज तो जी भाशा उलयता हे भाशेक कितें म्हणपाचें कोंकणीन ताका उतर आहा तें
कुंकळ्ळेचे जनतेकूय खबर आहा ते कोंकणी उतर आनी गोंयचे जनतेकूय ते कोंकणी उतर खबर आहा ते उतर म्हाका म्हणपाचें ना. पावसात मिनाची येरादारी नाकाच अशी मागणी करीत पिळगांवच्या सारमानस वाठारांतल्या लोकांनी मंगळारा मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडयले. ह्या आंदोलनात बायलां लेगीत वांटेकार जाल्लीं. सारमानस रस्त्यावेल्यान जावपी मिनाच्या येरादारीक लागून पयलींच धुल्ल समस्या वाडल्या. पावसात मिनाची येरादारी चालू दवरली जाल्यार रेब्याची गंभीर समस्या निर्माण जातली. देखून पावसात मिनाची येरादारी बंद दवरची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हीच मागणी फुडें करीत मंगळारा सारमानस वाठारांतले थळावे अचकीत रस्त्याचेर देंवले. सारमानस वाठारांत कंपनीच्या गेटी कडेन तांच्यांनी ट्रक आडायले. कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावचो न्हय म्हणून पुलीस लेगीत आंदोलन सुवातीचेर हाजीर आशिल्ले. आम्ही आयज पळय हांगा सारमानस वेदांताच्या गेटीर हे जमना जाल्ले सगळे सारमानचे लोक. हेजें कारण म्हणजे आयज 2 वर्सां जाली बेधुंद मायनिंग हांगा चालू जाल्लेलें आसा. कोणाचेच तेंचेर कंट्रोल ना. हेजें एक तंतोतंत उदाहरण म्हणजे आमी 1 जानेवारी 2026 पोलीस डेप्युटी कलेक्टराक लेटर केल्ले, मामलेदाराक लेटर केल्ले. त्याच्या अनुसंधान एक आमचो पोल्युशन बोर्डान 5 म्हयन्यांनी 2 जुनाक मॉनिटरींग दवरलें आनी ते दिसा रातचे 10 ते सकाळचे 6 पर्यंत म्हणून ते 10 लोक येयले जाल्यार हांगा सगळे सामसूम कांयच हांगासर चालू नासलें मायनिंग. जाल्यार ते साम कितें पोल्युशनाचें तांकां कळटलें, त्या मशिनान कितें कॅप्चर करतले कांयच ना. असली ही पोल्युशन बोर्ड जावं डायरेक्टर ऑफ मायन्स जावं गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी जावं आमच्या गव्हर्मेंटानूय दोळ्यार पट्टी बांदलेली आसा आनी पोल्युशन बोर्डान तर सगळ्यांनीच हांगा पट्टी बांदलेली आसा. आनी आमी मरता हांगा सारमानचे लोक. बायलां भुरग्यांक सकाळच्या स्कुलांक पावंक वयता तांकां हांगा रेब्यानसून वयचें पडटा. 6 फावटी जाता तेंच्यो हाडा पावा परत हाडूंक वचूंक सगळ्यो गोश्टी येवंक वचूंक तांकां त्रास जाता त्या हेका पावसान. तेका लागून आमचो आयज असो डिमांड आसा की सारमानच्या लोकांचो खंयच्या एनी हांव आमकां हांगा आनी पावसान रेनी सिजन म्हणटा ते ट्रान्सपोर्ट नाका. आमी डेप्युटी कलेक्टराकूय लेटर दिल्लेलें आसा आनी सगळे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग सगळ्यांक पोल्युशन बोर्ड, पुलीस, पंचायत, डायरेक्टर ऑफ मायन्स सगळ्यांक लेटर दिल्लेली आसा. तेन्ना आमी आतां परत सरकारा कडेन आनी तुमच्या माध्यमांतून सरकाराक विनंती करता की जाता तितले बेगीन हो ट्रान्सपोर्ट आमकां आनी हांगा नाका, आयच्यानूच बंद जावचो. फुडें सुद्दां जो चालू जातलो पळय तो म्हणटा तो सगळे कायदे कानून सांबाळूनच आनी तांकां कितें जे सरकारान जे जावं लीज दितना जे कितें कायदे घातलेले आसा ते धरून चालू जावचो. नाजाल्यार आमी फुडें चालू करूंक कशेंच दिवचे ना. हांगा पावसान पयलींच बंद जाता आमकां पावसान ट्रान्सपोर्ट नाका. बंद म्हणजे बंद. घरान सगळो धुल्लो कांय सगळ्या खातीर त्रास भुरग्या बाळांक कशें जगता. पंचायत मेळो खंय जावं कांय सांगना म्हणटा कोण म्हाका नाका तूं आमचो मरे घर दवर नाका तूं उलयता तूं हांगा आसलो मरे जालो मरे खबर आहा मरे पावसान बंद आसतालो काय ना तेजें उतर म्हाका सांग. हो म्हाका घर धरून हें करता. ग्राम सभेन सांगलें तांकां तुमचो ट्रान्सपोर्ट बंद करा म्हणून. पावसान बंद ट्रान्सपोर्ट पावसान नाका आमकां. सांजची ट्युशनाक सुद्दां घेवन वयतना आमकां त्रास जाता. आमची मागणी फक्त आमकां नाका ते ट्रक चालू आमकां बंद करचें म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत वीज पुरवण आनी वाडट्या वीज बिलांशी आम आदमी पक्षान राज्य सरकारा आड खर भुमिका घेतल्या. आपाचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल आनी गोंय सरकारा मुखार 3 व्हड मागणी मांडल्या. तातूंत दर एका कुटुंबाक 300 युनिट फुकट वीज दिवप, 15 जून मेरेन प्रलंबीत आशिल्ली सगळी वीज बिलां माफ करप आनी राज्यभरात 24 वरां अखंड वीज पुरवण सुनिश्चित करप हांचो आस्पाव जाता. तशेंच 31 जुलय मेरेन ह्यो मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार राज्यभर आंदोलन करपाची शिटकावणी आपान दिल्या. गोंयांत सेगीत विजेची आपालिपा आनी वीज बिलां वाडिल्ल्यान नागरिकांक त्रास जाता असो दावो करून आपाचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल हांणी राज्य सरकाराक धारेर धरले. गोंयांतल्या दर एका कुटुंबाक दिल्ली आनी पंजाबा सारखे 300 युनिट फुकट वीज दिवची अशी मागणी तांणी केल्या. हाचे वांगडाच 15 जून मेरेन प्रलंबीत आशिल्ली सगळी वीज बिलां माफ करची आनी राज्यात 24 वरां अखंड वीज पुरवण करची अशेंय तांणी सांगले. मजगती आपाचे आमदार वेंजी वेगसानूय सरकाराक शिटकावणी दिल्या. 31 जुलय मेरेन ह्यो 3 मागण्यो पुराय जावंक ना जाल्यार आप रस्त्यार देऊन भौशीक आंदोलन करतले अशेंय तांणी स्पश्ट केला. लोकांनी आनी विरोधी फुडाऱ्यांनी आंदोलनात वांटो घेवपाचें आवाहन वेगसान केला. हर परिवार को फ्री होनी चाहिए.
जैसे हमने दिल्ली में और पंजाब में किया, वैसे ही 300 यूनिट बिजली हर परिवार को हर महीने फ्री मिलनी चाहिए। नंबर 2, all the arrears up to 15th June should be waived off so that people start on a clean slate. And this we are talking only of domestic consumers. All the arrears up to 15th June, अगर सबके arrears zero हो गए और 300 यूनिट बिजली फ्री हो गई तो almost 76% of Goan families will start receiving zero bills. Their areas will, and this will be a huge relief to the people of Goa. 76% families का पुराना माफ हो जाएगा, नया आना बंद हो जाएगा, उनके बिजली के बिल जीरो हो जाएंगे। एंड तीसरी, अगर आप 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते तो ऐसी सरकार का क्या फायदा? तो डू वट एवर इट टेक्स। इट इज बेसिकली अ क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देर इज सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी, पर जो मैनेजमेंट है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट सफर्स फ्रॉम सीरियस डिस्क्रिपेंसीज। तो आप 24 घंटे बिजली दीजिए। तो 3 डिमांड, 300 यूनिट बिजली फ्री, दूसरा एरियर्स सारे 15 जून तक के एरियर्स माफ, और तीसरा 24 घंटे बिजली दीजिए। एक इशू जो अभी और चल रहा है कि स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स की क्या जरूरत है? आप स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, अच्छा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम रखिए। People are against smart meters. People are demanding that smart meters should not be installed. We live in a democracy. जो जनता चाहती है वही होना चाहिए। अगर जनता स्मार्ट मीटर्स नहीं चाहती तो नहीं लगने चाहिए। क्या जरूरत है स्मार्ट मीटर्स की? क्यों थोपे जा रहे हैं जनता के ऊपर? सो दैट स्मैक्स ऑफ अ स्कैम कि जबरदस्ती स्मार्ट मीटर्स को सो हम रिक्वेस्ट करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट सीएम साहब से कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तुरंत इम्प्लीमेंट किया जाए एंड गिव रिलीफ टू द पीपल ऑफ गोवा। And it should be implemented by 31st July. If it is not done, तो फिर आम आदमी पार्टी सड़कों पे उतर के इसके ऊपर लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए आंदोलन करेगी। आज पंजाबा हें चलता, गोंय हें करपाक डिफिकल्ट ना। 19,000 पावर कट्स दूख बघता, जेन्ना म्हाका सदा हो सगळो लोक हांगा पळयता, ह्यो बेजीक वस्तूचे आमी उलयताय, आमी कांयच उलयनाय। सो ह्यो बेजीक वस्तूचो डिमांड जो आहा, जरी तरी गोंयकारांक 31 जुलय म्हणल्यार जरी तरी गोंयकारांक हे 300 युनिट तुमी फ्री दिवपाक शकनाय, 24 वरां तुमी जर तर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय दिवपाक शकनाय, आनी जे लोकांक बिल सुबेजेलो आहाय तांकां 15 जून म्हळ्यार तुमी जर तांगे वेव ऑफ करनाय जाल्यार सगळे गोंयकार कडेन मागता। वी विल गिव अ लाउड एंड क्लियर वॉइस, irrelevant of all political parties, everybody. Join this movement. Let us fight against this government. Let us make sure that they waive off all these areas that is there. आणि हे कॉल आम्ही गव्हर्नमेंटा कडेन आज तुमकां एक वॉर्निंग अशें जाय, सरान जे वॉर्निंग दिला, टेक इट सिरियसली. वी आर गोइंग टू हिट द स्ट्रीट आणि वी आर गोइंग टू मेक शुअर दॅट प्रत्येक गोंयकाराक आपल्यागेलो वॉइस जो आहा तो उलोवपाक गावतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्य सरकारान गोंय पुलिसांच्या आतंकवाद विरोधी पंगडाचे पुलीस अधीक्षक एडविन कुलासो हांकां निलंबित केले. कुलासो हांचे आड शिस्तभंगाची कारवाय प्रस्तावित जाले उपरांत रोखडेच तांकां निलंबित केले. दक्षता खात्यान जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण ही कारवाय केल्ल्याचें कळटा. राष्ट्रोची पंचायत आणि थळाव्यांच्या कागाळी उपरांत नुस्तेमारी खात्यान जुवारी न्हंयतल्या वास्कोच्या नुस्तेमारी ट्रॉलराची पळोवणी केली. राष्ट्रोल वाठारांत पार्क केल्ल्यो बोटी वाठारांतल्या बोटकारांक आडमेळी निर्माण करता आणि गांवांत बुरशेपणां करतात असो थळाव्यांनी आरोप केला. तशेंच हो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात. आज कॅप्टन ऑफ पोर्ट आणि फिशरीच्या ऑथॉरिटीन इन्स्पेक्शन केला आणि इन्स्पेक्शन करपाक कारण कितें आमी कंटिन्यूस आमी 4-5 वर्सां जालीं कंप्लेन करीत आसा हे इल्लीगल पार्किंग ऑफ फिशींग बोट्स फ्रॉम वास्को आनी थोडे चिंचोणेचे आहा आनीक हे पार्किंग जावन आमचे लोकल पळय हिंगाचे फिशरमॅन आहा तांकां बाबड्यांक त्रास जाता.
तांकां तेंचे दिसपोटी तेंचे पळय धंदो करता उदकान वचून एक्टिविटी ते करता ती एक्टिविटी तेंची बंद जाल्ल्या ना कोबली घालूंक मेळना तांकां ना तेचे कॅनन आहा ते तांकां पार्किंग करपाक मेळना एक नेट घालपाक फुटांनी म्हणटा कंटाळी घालपाक ती मेळना सो तेंचे पोट गेले आनी हे पोट म्हणल्यार कितें हे 5 म्हयने 4-5 म्हयने उरता हे लोक आनी 5 म्हयने हेंच्यांनी उपाशी रावचें पडटा हे हिंगा आपली एक्टिविटी करता आनी सुसेगाद आपले पोट भरता आनी हे 3-4 म्हयने घेवन आमचे लोकांचे लोकल फिशरमॅनाचे पोट भरता हे आमी ऑथॉरिटीच्या नोटिसाक हाडलां आनी टायम टू टायम आमी कंप्लेन फायल केला येता इन्स्पेक्शन करता परत येता आज गेले फावटी हेच लोक आयिल्ले इन्स्पेक्शन केल्लें ते म्हणटा आमी ऑलरेडी रिपोर्ट गव्हर्मेंटाक घातला पूण तेजेर कांय एक्शन जालें ना आनी म्हणूनच आज परत आमी तांकांय सांगलां आज आयले तेन्ना आमी सांगलां तांकां ताबडतोब तुमचो एक्शन रिपोर्ट हेजेर येवपाक जाय आनी हे बोटी हिंगाचे आहा ते बंद जावपाक जाय येवपाच्यो ते हुंयच पार्किंग केलें आमकां प्रॉब्लेम ना आमकां प्रॉब्लेम हे बोटी हिंगा आहा ते आमकां हिंगा पार्किंग नाका कारण 2 आहा एक आमच्या लोकल फिशरमॅन आहा तेंच्या पोटाचेर आड येता तांकां एक्टिविटी करपाक मेळना दुसरी गोश्ट म्हणटा ती मेन गोश्टी आहा तेंचे पळय लोक तेंचे लेबर आसा ते झारखंड ओरिसाचे ते भायले लोक आसता तांकां कांय कळना आमची गोंयची भाशाय कळना तांकां हिंदी तांकां सारकी कळना आनी हे लोक येवन हिंगा घाण करता बोटीचेर रावन ते आगता आमचे कडेन व्हिडिओ आहा तेजे आनी आमचे पळय बांद आहा पळय बांदाच्या कुशीक बसोन बरे कापडां बिपडां काडून उदके आगता आनी आमचो तूं जाणा हो गांव आमचो ट्रायबल गांव आनी ट्रायबल गांव म्हणटच ह्या गांवान ह्या लोक आहा तेंची मेन एक्टिविटी फिशींग आनी एग्रीकल्चर आमचे बायलो आमचे दादले जावं आमचे गांवचे लोक पळय आहा ते बांदाचेर चड आसता ते शेतांक वचपाक बांदाचेर चड आसता आनी हे लायनीन बरे आगोंक बसता नागडे आसता आनी तांकां मागीर तांकां पळोवन तांकां अडचण जाता तेंचे शेतान पासून वचपाचें ते मागीर परत येता आतां कोणाक पयशे दिले ते सांगलो ना तेंच्यांनी आमी पयशे दिता म्हणटा ते पयशे कोणाक दिता ऑथॉरिटीक दिता आमी देखून म्हणून एक्शन जायना तेचेर आतां ऑथॉरिटीन सांगपाक जाय बाबा आमकां कोणें कांय फारीक केलां वो केलें ना पळय तें सांगपाक जाय आनी तें क्लियर करपाक जाय तेंच्यांनी ना जाल्यार एक्शन घेवपाक जाय नाल्यार तुमी कोर्टां वयतले ना कोर्टा वयतले आमी हिंगा केन्ना कुबल्या वयताय आनी आमगे भुरगे हिंगा नेट बी मारताय कांटाळे बी मारता आनी जेन्ना आमगे गेल्ल्या फाटी वर्सांक एक इन्स्पेक्शना मनीस येयल्ले आनी ह्या वर्साक वयले तेणें पयलो आहा हिंगा कितलो कचरो येवन रावता आनी हो कचरो सगळो आनी आमकां व्हिडिओ आहा सराको व्हिडिओ व्हिडिओ आहा तो तुमकां दाखोवपाक शकताय आमी जेन्ना हो कचरो सगळो हाय टायडीचेर भितर वयता आमगे सरान सांगलें ते भशेन आनी दुसरें म्हणल्यार हे सगळे कोण येता आनी कोण ते कळना ओपन उदकी जाल्यार उदकी येता रातची भोंवताय ते कॉप मारता आसतना हांदारात लोकत येताय ते कोण आनी हिंगा आमगेली भुरगीं आसताय जावं कोण कितें तर घडलें न्ही कोण जबाबदारी आहा आनी हिंगा तुमी जाणा आतां हे वयले लोक येवन आमकां त्रास चड करून आमगेल्या कॅथलीक लोकांक चड त्रास जाताय आनी हिंगा सगळे आमी कॅथलीक आहा तो जुजे फिलीप येयलो तो जुजे फिलीप म्हणटा तो येयलो हिंगा कांय आपूण घाण करची ना कांय करची ना म्हणल्यार कितें तो एक दीस सांगून गेलो आनी हिंगा समज कितें घडलें आमचे मदें केस्तांव जालीं कितें जाली आनी ही सुजपण कोत्ते तो चोवपा येयला तो येता म्हणल्यार हे आमची मद किजिल जातली लोकां मदें सारकी न्हू दुसरे दिसाक ते मारून उडयता तेंचे लेबरान तांकां मारून उडयता आनी ते एकमेकाक पिवून ते झगडटा ते त्या वेळार आमकां आनी विचारपा तांकां चान्स आहा आज तेंगे मेजॉरिटी जाल्लो आहा आमची डिमांड आहा हिंग नाकाच हिंगाले हें करपाक हे फुडार आमकां त्रास कोतले मरे आमगे भुरगे भितर आनी हो आमचो सर आसतना हें कितें घडटा कितें बरेंपण आमगे जाता आनी हेज्या मुखार आनी जाचें ना हो सर आमगे ना जाल्यार गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता दिप्ती तुमची रजा घेता आनी गोंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है।